मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेख पळयाच्यो हेडलायन्स. सरकारान मनयली गोंय मुक्तीची 60 वर्सां, पूण खोतीगांव पंचुले मळ अजून जायना 1.5 किलोमिटरांचो रस्तो. पळयात गोवा 365 चो स्पेशल रिपोर्ट. गोंयची भलायकी सेवा व्हेंटिलेटरार. अटल सेतूचेर परतले अँब्युलन्सीचे व्हील. पेशंट नाशिल्ल्यान टळी जिवीतहानी. वास्कोक आनीक उदकाची गरज. दाजी साळकारान उक्तायली खंत. पावर फेलियर, पोरणी पायपलायन घालात जाग्यार, मागले हेर आमदारांनी. नवे पायपलायनीचोय सुचयलो पर्याय. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. एकाद्र्या गावातल्या रस्त्याचो विशय थेट प्रधानमंत्री मेरेन पावला. आमदार सभापती पदार आसा. ग्रामसभेत परत परत गाराणे घालतात. तरीकय सरकार करिना म्हण लोकांक पदरमोड करून स्वता खातीर मार्ग आंखचो पडटा. असो गाव गोंयांत आसा आणि तो म्हळ्यार खोतीगांव. सरकारान गोंय मुक्तीची 60 मनयली, पूण पंचुले मळाच्या विकासाच्यो गाठी अजूनय सुटून सुटनात. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. गेले कांय दिसा साकून जो जोरान गोंयभर पावस पडटालो, ह्या पावसान बऱ्याचशा कडेन खूबशे प्रॉब्लेम तयार जाले आणि खास करून खोतीगांव पंचायत वाठारांतल्या पणसुलेमळ आणि त्याच बरोबर मास्तीमळ ह्या 2 भागांतले रस्ते जे आसा भरपूर प्रमाणात भितर खचले आणि एकदम दलदलीचे सिच्युएशन तयार जाले. खरें म्हटल्यार आणि जो पणसुलेमळ जो भाग आसा, हो भाग एक पंच आसा आणि त्याच बरोबर कितलेशेच हांगासर फॅमिली आसा. ह्या रस्त्याचे डिस्टन्स जवळ जवळ 1 ते 1.5 किलोमीटर इतले हे रस्तो अजूनही परफेक्टली जावना आणि अर्धो रस्तो थंयसर जाला. जाल्यार जो रस्तो जावना आणि ज्या जाग्यार कच्चा रस्त्याचें सिच्युएशन आसा थंयसर सामकें दलदल सिच्युएशन तयार जाल्लें. आणि पयर जेन्ना अति पावस पडटालो त्या वेळाचेर हांगासरल्यान गाडयो व्हरपूय सामकें अशक्यप्राय जातालें आणि ताका लागून तेन्ना बऱ्याचशा जाणांनी पॉलिटिकल लिडराक धारेर धरलो आणि गांवच्या लोकांनी खळबळ मास्तरीक कांय जे फुडारी मुखार आयले आणि तांच्यांनी आपल्या परिस्थितीन म्हणटा तशें कांय थोड्यांनी कॉन्ट्रिब्युशन करून सुमार 15 ते 16 हजार खर्च करून हांगासर कांय माती घातली आणि तो रस्तो जाग्यार हाडपाचो प्रयत्न केलो खरो. पूण कांय दिसां भितर तो आसा ते सिच्युएशन म्हणजे येरे मागल्या अशी परिस्थिती तयार जाली आणि आयज पणसुलेमळ गांवांतले कांय भुरगे एकठांय येवन तोच रस्तो परत एक फावटी जाग्यार घालपाचो यत्न करतात. हांगासर रस्त्याची कितें परिस्थिती कितें आसा? रस्त्या परिस्थिती तुम्ही कळपाक शकता कितें जालें सिच्युएशन. आतां त्या गाडया एक जाणटी मनीस बायल आसा, तिका एमर्जन्सी हॉस्पिटलांत वचपाक पडटा. म्हणटकीर कांयच गाडी काडपाक जायना आसली. म्हणटकीर तिका मातशें तात्पुरतें आमी वायट करून दिला आतां. कितलो डिस्टन्स कितलो आसा? जो कच्चा रस्तो कितलो डिस्टन्स आसा? जवळ जवळ 1.5 ते 2 किलोमीटर आहा. आणि हांगासर गांवांत कितले फॅमिली आसा, कितली घरां आसा? फॅमिली टोटल बारीक बारीक वाड्या धरून 90 अबाव फॅमिली आहा. आणि सध्या एक्झॅक्टली जर आमी पळयलें पॉप्युलेशन कितलें? पॉप्युलेशन 100 अबाव इतलें आसा. इतलें आसा. आणि हांगा कितले पंच मेंबर आसा? पंच मेंबर 1. ओके, म्हणजे हांगासर जो इतलो प्रॉब्लेम जातालो त्या वेळाचेर तुमी हो रस्तो अजूनय जावना म्हणून तुमी कितें हाची स्टडी केली? कित्याक लागून उरला हो रस्तो? आमी जी स्टडी केला, जे पंचायत ग्राउंड लेवलासान पुरा PM ऑफिसा म्हळ्यार जे आमी कळयला की रस्त्याचें सिच्युएशन आज तुमी पळया म्हण. पूण ते फक्त ऑफिसांनी ते भोंवडयत आहा, लेटराची लेटरां पावत आहा आणि आमी दियत आहा. ते रिप्लाय फक्त डिपार्टमेंटा इतल्या पुरतेच आहा आणि कांयच सोल्युशन ना. जेन्ना गांवांत जेन्ना अशे इश्यू आसता त्या वेळाचेर प्रायमरी काम करप हें पंचायतीचें काम आसा. हो विशय तुमी ग्रामसभेक किंवा सरपंचा कडेन प्रेझेंट केल्लो काय कितें? ग्रामसभे आमी प्रत्येक ग्रामसभे आमी तेच म्हणटा, पूण फक्त आमकां आश्वासन मेळटा. आतां तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता पंचायत बिल्डींग फाटल्यान दिसता ती पंचायत बिल्डींग आणि तेच्या दारां पळय हें काम चालू आहा. कितें सिच्युएशन तुमी चिंता. म्हणजे ह्या हेका लागून एक्झॅक्टली गाडयो जेन्ना घेवन येता तुमी तेन्ना कितें प्रॉब्लेम कितें जाता? प्रॉब्लेम गाडी लागता, कोयर दोग जाणां गाडी डॅमेज जाली आणि मुखार स्टार्टींग अशी प्रॉब्लेम जाल्यार मुखार कितें प्रॉब्लेम तुमी चिंता. आणि उदकांतल्यान बरें ना जाल्यार कांय ना, कांयच फेसिलिटी ना. एमर्जन्सी सर्विसीस सोडून द्या, कांयच हें ना. टू व्हिलराक प्रॉब्लेम? टू व्हिलर 4 व्हिलर सगळे प्रॉब्लेम. आतां पयर आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक कंप्लेन केली कितें मातशें लायटी पडला टायमाचेर झाड पडला तर मातशें तांकां गाडयेक लागली. सगळे लोकल्सांनी येवन म्हाज्या गांवच्या भुरग्यांनी येवन गाडी काडली आणि क्लियर केली लायट. कोणा गाडी? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट.
आनी हांगासर 4 व्हिलरां कितें एक्झॅक्टली प्रॉब्लेम कितें जाता? 4 व्हिलरा प्रॉब्लेम आतां हेच्या गाडयेच्या फाटल्यान ते पोनातले कवर गेले आनी तशें करून दोन तीन म्हयने जाले लोकां गाडी थिंग फाटल्यान जेन्ना पावस स्टार्ट जाला मे म्हयन्या एंडाच्यान गाडयो लोकांल्यो घराडी आसा अजून भायर काडला काडपाक मेळना आनी कितें करपाचें? आतां हो मेन वार्ड आहा तो सरपंचालो वार्ड. एखाद्या मंत्र्याच्या मतदारसंघा परस चड वेगान काणकोणा विकास घोळटा अशें थळाव्या लोकप्रतिनिधीचें म्हणणें. प्रत्यक्षात गांववाले कितें सांगतात तेवूय तितलेंच म्हत्वाचें. डेव्हलपमेंट जे ग्राउंड लेवलार येवन पयल्यार कळटा गांवांतले लोक कशे दीस काडटा ते तेणी आतां कशें करून उलयलें तें आमकां खबर ना पूण एक्चुअली गांवां सिच्युएशन कितें आसा तें गांवच्या लोकांक खबर आसा आनी वाड्यावयल्या लोकांक खबर आसा. ऑफिसांत बसल्या लोकांक खबर ना. खूब प्रॉब्लेम आहा उदकाचो आहा हेजो आहा स्कुलाचो आहा स्कुला बसी सुद्दां येना तरी पूण हो आमगे मेन विशय. पूण आजून सभापती हांवें 6-7 कळयला कॉपी टू करून पूण आजून पसून सभापतीन कांयच केलें ना. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. वास्कोक 22 MLD उदीक दितात पूण हे उदक पावना. अजून 3 वाठारांनी उदक उणाव आसा. वास्कोच्या आमदारान मुख्यमंत्र्याचे नदरेक हाडून दिले. सत्ताधारी पक्षातलो आमदारच जेन्ना उदक ना म्हणटा तेन्ना हो विशय तितलोच गंभीर. वेंजी वेगशान सांगले. साळावलेच्यान आनीक एक लायन वाडोवची एलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान सल्लो दिलो. मुरगांव तालुक्याक 81 जाल्यार वास्कोक 22 MLD उदक मेळटा. वास्कोक अजून उदकाची गरज आसा. पायपलायनी पोरण्यो जाल्यात. वास्कोच्या आमदारान नदरेक हाडून दिले. उदकाच्या उणावाचेर दिगंबर कामत निलेश काब्राले उलयलो. कोणे म्हटले पॉवर फेलियर, कोणे सांगले पायपलायन पोरणी जाल्या, बदलपाक जाय. स्पीकर सर म्हाका सांगन दिसता न्ही पावसाच्या पयलीं पसून आमकां वास्कोक जाय तितलें उदक मेळना. वास्कोक 81 MLD सपोज जाय जाल्यार आमकां सदांच 73, 72, 74 इतलीच MLD उदक येता. तातूंत भितर ज्यो लायन्स पायपलायनीच्यो लायन्स आसा त्यो इतल्यो ओल्ड जाल्ल्यो आसा की प्रत्येक कडेन म्हणजे करोड जाल्ल्या कारणान तें उदक तितल्या प्रेशरान वचना. ऑनरेबल CM सराक म्हाका सांगन दिसता की आज म्हाका म्हणजे थंयच्याच ऑफिशियलान सांगलां की 22 MLD उदक आमकां आयलां जितलें वास्को खातीर पुराय आसा म्हणून. पूण तरी पूण 3 एरियान उदक ना. सो हें कित्या खातीर जाता? लिकेजीस आसा काय कितें? PWDन त्यो हें केल्या काय कितें? फायंड आवट केल्या खंय लिकेजीस आसा कितें आसा त्यो? स्पीकर सर तूं म्हणटलो हो प्रश्न वास्कोचो म्हणून पूण वास्कोचें उदक मडगांवच्यान वता आनी ताचो परिणाम मडगांवचेर जाता. पण एक प्रश्न खरो की तो सांगता तें खूब फाटी पावर फेल जाता. पावर फेल जाता ते सदांच रिजन दितात उदकाचो. मडगांव सुद्दां हेच प्रॉब्लेम जाता आनी आमकां उदक आयले शिवाय तांकां उदक पावना. वास्को इज वन ऑफ आवर मेजर हब. हिंग आमगे पोर्ट आहा आनी आख्खी इकॉनॉमी जी आहा आज वास्कोचेर आहा आनी हिंग जोरी तरी रुलिंगान तूं आमदार म्हणटा की उदो ना जाल्यार दॅट मिन्स वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ बिग डिस्ट्रेस एंड सिच्युएशन असलें उदक ना स्पीकर सर ताणें म्हटलं ओवर टँक्स ऑफ वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी एंड अराउंड शब्द कॉलिंग अटेंशन वाचले. सो म्हाजें इतलें सांगपाचें स्पीकर सर की वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी अराउंड म्हणटरी सगळे येयल्यो. अराउंड म्हणल्यार आमचे मतदारसंघ येयले अराउंड म्हणटरी. सो म्हजें सांगपाचें कितें आसा स्पीकर सर कित्याक कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्यो आसा PWD काम करता आपणाचें पूण जे क्लिनींग जो शब्द तेणें वापरला कशें क्लीन करता दिगंबर बाबानूय सांगला एका एक खंय तरी एक सिस्टम दवरून एक पिरियॉडीक क्लिननेस आमदारांकूय मेंटेन करून कावन्सिलरांक पंचांक सांगले जाल्यार आमकांय सॅटिस्फॅक्शन आसतलें. आमच्या एरिया भितर हे क्लिनिंगाचे विशय जो आसा हो करचो अशें विनंती करता. वाल एक ग्राउंड सुबेज माल जाल्यार पायप फुटताय. पायप कित्याक फुटताय तूं म्हाका विचारता पायप कित्याक फुटताय हांव एक्सप्लेन करता तुका. ती पायप वीक जालें. हुंयची पायप वीक जालें? सप्लाय लायन्स. वी आर टॉकिंग ऑफ मेन लायन कमिंग फ्रॉम सेलावनी टू वास्को. ती आमकां कनेक्ट जाता. सेम लायन गोज टू वास्को. एक टायमा आमकां भरपूर उदक येतालें. मदें आमगे इंजिनियर म्हणलो बरो भेंडे म्हणटा तेकाय ट्रान्सफर केलो आनी आमगे उदक आनी थिंग डायवर्ट करपाक लागले. आमकां बरें उदक येतालें. आतां इम्पॉर्टंट म्हणल्यार कितें वॉट स्टेप्स द गव्हर्मेंट शूड टेक टू गिव मोर सप्लाय टू दीस लायन. बेसिकली दीस लायन रिक्वायर्स मोर वॉटर. वेदर वी आर गोइंग टू इन्क्रीज सेलावली रेजर्वराचें उदक मोर प्युरिफाय करून हें करून तुगेलें क्लीन करून आमी पोत्तून दितले वॉट मिन्स फीट फॉर ड्रिंकींग करून आनी दितले वो आनी एक लायन घातले रॉ वॉटराची. ती गव्हर्मेंटान स्टेप्स घेवपाक जाय नाजाल्यार हो प्रॉब्लेम म्हणटा तो केन्ना जावपाना.
आनी ही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्ली जाप हाय टेक्नॉलॉजी वापरून उदकाचो उणाव पयस करतले ताणे सांगले. One old OHR at a new Wade and which is in dilapidated condition is already demolished in the year 2018-19. The water to the overhead reservoir and is pumped from the ground level reservoir. All the GLR are cleaned periodically. Fresh proposal is also taken up for the mechanized cleaning of all the reservoir immediately after monsoon. There should be no fear and anxiety in the mind of the people of the Vasco constituency. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो आनी ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. अपघात जाता तेन्ना म्हणटात नशीब परतले. भलायकी सेवा नशीब बदलपी सेवा. पूण आयज ही सेवा दिवपी अँब्युलन्सीचेच व्हील परतले. अटल सेतूचेर बरे म्हण बरे अँब्युलन्सीत पेशंट नासलो. पळयात संदीप कामलकाराचो रिपोर्ट. तुम्ही पळोवं शकता ही ॲम्ब्युलन्स आसा आणि ही अटल सेतूचेर अडकल्ली आसा. कितें जालां तें पळया. जर ॲम्ब्युलन्साची ही परिस्थिती जाल्यार भितर पेशंट आसलेले तेंची कितें परिस्थिती आसतली. कारण 100% ह्यो अश्योच गाडयो चलोवपाच्यो हेंच्यांनी. हेल्थ मिनिस्टरान हें पळोवपाची गरज आसा. आमच्या CMान हें पळोवपाची गरज आसा. असल्यो गाडयो अश्यो जर पेशंटांक घालपाच्यो आसा जाल्यार केदोय व्हडलो आतां बरें म्हण बरें नाजाल्यार ह्या हेचेर जर आपटलेली आनी तुटलेली आनी गेल्लेली जाल्यार सकयल पडपाची ही गाडी. अटल सेतू वयल्यान सकयल येवपाची गाडी ही ॲम्ब्युलन्स. हेचेच आरोग्य सारकें ना. आतां आरोग्य मिनिस्टरान आरोग्य खात्यान हें पळोवपाक जाय कितें तें. असल्यो गाडयो दवरून कितें केलां तें. कितें करतलो हांगा गाडी उदक आसतलें कशें म्हणत पडल्या पळय कांयच ना. गाडीचो टायर बरो आसा रिपोर्ट ना. आमी पणजे ह्या रोडासून बांबोळे वयताले. सडनली आमकां गाडी दिसली. एक्सिडंट म्हणजे गाडयेची वेवस्था पळयत जाल्यार गाडयेचो तो फुडलो टायर जे आहा शॉप जर पळोवन सायडीक पडला. 500 जर किलोमीटर ते भाग वयल्यान ही गाडी सकयल पडटली आसली. तेन्ना आयज ॲम्ब्युलन्स ह्या स्थितीन जर आसा कितली ओल्ड गाडी ॲम्ब्युलन्साची तुमी पळोवंक शकता. गोंयचो CM आपल्या फाटल्या गाडी घेवन भोंवता. 2-2, 3-3 गाडयो एमटी गाडी घेवन भोंवता. ॲम्ब्युलन्स हांकां बरी जर दिता आमच्या गोंयच्या लोकांक कितें जाल्यार ताका नवी दिवपाक कितें जाला. तर एक सुद्दां हांव गोंयच्या CMाक सांगूंक करता आनी विश्वजीत राणे सांगूंक करता की तुमी सुद्दां एक ॲम्ब्युलन्सा फाटल्यान आनीक ॲम्ब्युलन्स करात. कित्याक आमकां मुख्यमंत्र्याच्या फाटल्यान दुसऱ्या गाडयेची गरज ना. तेच्या फाटल्यान पुलीस आसता, पुलीस पायलट आसतात. ते गाडयेक मुख्यमंत्र्याक बसून व्हरोंक गावता. पूण एका पेशंटाक हांगा जर कितें जालें आनी गाडी ब्रेकडावन जाली आनी कितें एक्सिडंट जालो जाल्यार पेशंट वाटेरूच मरतलो मरे. त्या पेक्षा आनी एक गाडी ॲम्ब्युलन्सा फाटल्यान आनीक गाडी ॲम्ब्युलन्स दवरपाची नाल्यार बरी कंडिशनान म्हयन्याच्या म्हयन्यान गाडयेचे मरे टेस्टिंग घेवपाक जाय. गाडी खरोखर बरी दिल्या काय म्हणून. तुमकां तुमचे ड्रायव्हर मेडिकलाक ज्यो गाडयो ज्यो चलतात, GMC गाडयो चलतात, हॉस्पिटलाक ज्यो गव्हर्मेंटाची गाडी चलतात, हे तुमकां ड्रायव्हर सांगूंक शकना आमच्यो गाडयो पिड्ड्यार जाल्यात म्हणून. कित्याक ड्रायव्हरान जर सांगलें गाडी दुसरी दिवंक जाल्यार तेन्ना ट्रान्सफर जातलें. जेन्ना मुख्यमंत्री स्वताहून दुसऱ्याची गाडी आपणाक फाटल्यान 2-2 गाडयो घेवन भोंवता, एक्स्ट्रा एडिशनल घेवन जर भोंवता जाल्यार खरोखरच आमच्या गोंयच्या जनतेची सुरक्षा हितून आसा काय म्हणून. म्हाका दिसना गोंयच्या जनतेची सुरक्षा हितून कांयच ना. ह्यो गाडयो ह्यो स्क्रॅपाच्यो गाडयो आमच्या गोंयच्या जनतेक दवरल्या. आनी गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर. फातर्पेच्या सरकारी स्कुलाची अवतिकाय जाल्या. स्कुलाक गळती लागल्या. पांखे सारखे नाशिल्ल्यान कापोती बांदल्यात. ऑक्टोबरात स्कूल जाग्यार घालतले केपेच्या आमदारान आश्वासन दिला. पूण 10वीच्या परीक्षा वेळार विद्यार्थ्यांक जावपी आडमेळींचे कितें हो प्रश्न तुंबलाच. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट.
आज आमच्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा हे गव्हर्मेंट हायस्कूल जें आसा हें फातर्पा आसा आनीक ह्या इस्कॉलाक आज तुमी पळयतात सद्याक ताडपत्री घालून जे प्लास्टीक म्हणटात हें घालून सद्या पॅक केले कडेन आसा आनीक हें इस्कॉल जें आसा हें आख्खें गळटा. ह्या दिसांनी पावस येयले ते हेजेर पळयलें तुमी कितली लॉस जालें तें आनीक ह्या इस्कॉलाक आज पळयलें जाल्यार अक्षरात त्या इस्कॉलाक बसपाक मेळना ही परिस्थिती जाले कडेन आसा. हेजे बद्दल जेन्ना आमी MLA एल्टन डिकोस्टा हाका विचारलें त्या टायमार तांणी सांगलें की आतां ऑक्टोबर म्हयन्याक ह्या इस्कॉलाचें काम जातलें. ही बरी गजाल ऑक्टोबर म्हयन्याक काम स्टार्ट जाता खरें पूण हें जें इस्कॉल आसा हें इस्कॉल 100% रिजल्ट हाडटा SSC पूण हेजी गत आतां तुमी पळयात. आतां SSC एग्जामी टायमार हें जर इस्कॉल रिपेर करपा लागले तर ह्या भुरग्यांक खंय बसयता तुमी. त्यांचो अभ्यास जातलो काय ना कितें हेंय पळोवचें पडटलें. नोंद घेवन हें काम केलें. आतां हें फातर्पा हायस्कूल आहा तें आमगेली 4 हायस्कूल 3 हायस्कूल आहली सो आउट ऑफ सॉरी 4 3 जाले आनी एक फातर्पा पावला. सो म्हाका दिसता एश्योरन्स दिला ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान बाय ऑक्टोबर काम स्टार्ट करता. बट दुर्दैव वस्त की इतली वर्सां ही स्कॉलाची हालत असली आसली म्हणून पयलीं कोण आमगेले सरकार आमदार आलो तेणें केस करून नदर घायलो ती. बट डेफिनेटली विथ द गव्हर्मेंट असिस्टन्स विदीन नेक्स्ट 2 months आमी हें काम स्टार्ट करतले अशें म्हाका दिसता. बट एक्चुली खरें चोवपाचें इट्स अ व्हेरी पॅथेटीक स्टेट. स्कॉल म्हणपा ताका म्हणपाकूय जायना तरी पासून आमचे बारीक लोक कांय म्हणनासतना वगेपणान सोसून स्कूला वयताय. दॅट इज अ बीग थिंग. सो डेफिनेटली इन द मंथ्स टू कम विदीन द नेक्स्ट 2 months वी वील स्टार्ट द वर्क. आख्खें गोठ आहा तेगेलें कांय ना लॅब आहा तिका तेंगे लायब्ररी हिंगा सगळ्या उदक येता म्हण सांगला फ्लोरांतल्यान उदक येता. म्हाका दिसता एक्चुअली कितें जालां सरकारान ह्यो बेजीक वस्तू आमी NIT IIT हाडूंक वताय बट बेजीक एड्युकेशन जरी भुरग्यांक मेळना इट इज व्हेरी रॉंग. सो म्हाका दिसता आतां तरी एटलीस्ट सरकारान दळगत करपाक जाय आनी हें स्कॉलां हायस्कूलां प्रायमरी स्कूलां हीं ताबडतोब जाग्यार घालपाचें हेंच दिसता. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि भक्ती पै बाळगी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. ह्या फुडें थिवी रेल्वे स्टेशनार गोवा मायल्स रेंट कार आनी बायक दिश्टी पडत जाल्यार गाड्यांक लॉक मारतले. येल्लो आनी ब्लॅक टॅक्सीकारांनी शिटकावणी दिल्या. थिवी थळाव्या येल्लो आनी ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांचेर आकांत आयला. रेंट कॅब गोवा मायल्स टॅक्सीवाले आमच्या पोटार आड येतात. थळावे टॅक्सीवाले दुखणे सांगतात. रेल्वे स्टेशना कडेन थळावे येलो आणि ब्लॅक टॅक्सी आणि रिक्षावाले आणि रेंट कॅब रेंट कारवाल्या मदीं संघर्ष सुरू जाला. रेंट कॅबवाले थळाव्यांची भाडी उखलतात असो हो वाद. थिवी रेल्वे स्टेशनाचेर येलो आणि ब्लॅक टॅक्सी कावंटर आसा. तेंची भाडी रेंट कॅब गोवा मायल्स टॅक्सीवाले मारता. तेका लागून थळावे येलो आणि ब्लॅक टॅक्सीवाले बेजाल्ल्यात. आमचो प्रश्न हांव थिवीचो टॅक्सी येलो ब्लॅकाचो प्रेसिडेंट. मेन इश्यू म्हणल्यार कितें हो जो रेंट कार गोवा मायल्स हे आयज हाडटा वयर स्टेशनार येतात आनी रेंट कार हे घालून दिता. तेन्ना आमचो डिसिजन जो आमचो येलो ब्लॅक एसोसिएशनान जावं थिवी रेल्वे आमी डिसिजन ही खंयची बायक जावं खंयचो जर कार जर हांगा वयर जाल्यार आमी हेका लॉक मारतले आनी हे लोकांक कमीत कमीत 5,000 फायन पडले थ्रू रेल्वे. हे आमी रेल्वेचे आमी डिसिजन घेतलेला की तेंच्यांनी उलयला कोणाकच हांगा अलाउड ना म्हणून. हो आमचो मेन इश्यू आहा. गोवा मायल्स प्लस रेंट कार कोणाकच हांगा रायट ना. गोवा मायल्स आनी रेंट कार म्हटल्यार गोवा मायल्स हांगासर येवन वयर पिकअप करता तुमची गाडी. सध्या कितें सिट्युएशन आहा गोवा मायल्साचें? गोवा मायल्साक कितें ऑलरेडी जेन्ना आमची मुख्यमंत्र्याक आमची जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना मुख्यमंत्र्यान आमकां आश्वासन दिल्लें की गोवा मायल्स खंयचीच गाडी वयर जे ते स्टेशनार जावं तांकां पयशे फारीक करता काय अलाउड ना म्हणून पयलीं आमकां सांगलें. सीएमान आमकां उतार दिल्लें की खंयचीच गोवा मायल्स गाडी वयर येवची ना. हे आमी सीएमान डिस्कस केल्लें. सीएमान आमकां प्रॉमीस केल्लें की खंयचीच गोवा मायल्स वयर येयली जाल्यार तुमी तांकां प्लीज सांगपाचें रिक्वेस्ट करून सांगपाचें की बाबा तूं हांगा रावनाका तूं वच म्हणून. तरी ते येतात आनी हांगा हें करतात. त्या खातीर आमी हे लॉ घालना. आमी गाडी हांगासर येता आनी तुमच्या आयकानात. आमी आमचो एवरी इयर आमचो रेल्वे कडेन एग्रीमेंट आहा. आमी 1.5 1,05,000 आमी तांकां फारीक करता. हे सुद्दां आमी सीएमाक कॉपी दिल्ली आहा आनी एग्रीमेंटाची सुद्दां ताका कॉपी एटॅच केल्ली आहा. आनी सीएमाचेर डिस्कस करून हे आमकां उतर दिल्लें की खंयचीच गाडी वयर वचपाची ना गोवा मायल्साक. कितल्या डिस्टन्साक रावन पिकअप करता? सांगलें 500 मिटर म्हणून सांगलें. कावंटर स्टेशना कडल्यान भायर कोणाकच अलाउड ना म्हणून सांगलें. आनी हे आमी आयज लॉक हाडला. हेका लॉक काडपाक काय ना. हेका लॉक जबाबदार रेल्वे हेका आमी ना हेका लॉक मारता तेजी गाडी हाडटा आनी वयर उडयतले. लॉक मारतले कोण? तुमचे असोसिएशन मारतले. पार्किंग असोसिएशन. आमी तेका ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें आहा ते लॉक मारतले.
रेंट बायकाचो आणि रेंट कारीचो कितें इश्यू आसा? तांकां हांगा दिवपाक अलावड ना, तेंच्यांनी गाडी तेंच्यांनी ऑफिसान दिवपाची. तुका आतां कायदो तसो आसा, तेंचे परमिटेचे बरयल्ले आहा तेंचे. आनी ते बी रजिस्ट्रेशन ऑफिस सारकें हांवें फालतू खंयच्या गाड्याचेर अशें न्हू, रजिस्ट्रेशन ऑफिस तांकां दिल्लेलें आहा. रेंट कार रेंट बँका खंय जावं वता तांकां अलावड ना तेचो. ना जाल्यार आमी हेचेर इमिजिएटली हेचेर एक्शन घेतली आनी गव्हर्मेंटाक एक्शन घेतली. आमी तांकां सांगता, तेंच्या कडेन आमी सांगता तेंच्या लॉक मारा आनी आमकां फोन मारा. हां, हय, सो रेंट कार रेंट बायक कितें येता तेंकाय लॉक मार. लॉक मारता आमी जशें येयल्या ते पळटात मागीर कोण हे रेंट कार. रेंट कार हांगासर आसतात. जावं म्हाका वयर वता आमी सगळ्यांक तांकां पळयता, वयर वता सगळ्यांक आमी धाडून घालता तांकां. म्हणल्यार म्हाजी कळकळीची विनंती आहा, आमचे ते रेंट काराचो जो लिडर आहा पळय तेणी तांकां सगळ्यांक ही मॅसेज घालपाची, बाबा तुमी थंय वचपाचें ना म्हणून. आनी गोवा मातसो हांव कोणाकच रायट ना. जी रेल्वे स्टेशन हांव खंयचे ते फकत येलो ब्लॅक टॅक्सीचेर रायड आहा. सो एप बेस्ड टॅक्सीन भाडी उखलपाची ना अशें? ना, खंयचेच. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. 34व्या सेंट एनिस फेस्टिवल इंटर विलेज सॉकर कपात नावेली स्पोर्टिंग क्लबान डॉन बॉस्को ऑरिट्री फातोड्डाचेर जैत मेळयले. 2-0 अशा फरकान हो खेळ सोंपलो. कुर्टी फोंड्या पशुसंवर्धन खेळामळार जाल्ले फोंडा फुटबॉलरांचे 34वे सेंट एन्स फेस्टिवल इंटर विलेज सॉकर कपाच्या फायनलीन नावेली स्पोर्टिंग क्लबान डॉन बॉस्को ऑरिटरी फातोर्डाक 2-0 अशा गोल फरकान हारावन जैत जोडले. ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या हो टुर्नामेंट बरोबर हाडपा खातीर आनी माचेर आशिल्ले आमचे फादर तुमच्या प्रेझन्सान आमकां एक ब्लेसिंग मेळ्ळा. त्याच प्रमाणे दोतोर रामा परब आनी संपूर्ण माचेर आशिल्ल्या लोकांक आनी त्याच प्रमाणे प्रेस मिडिया जाणी ह्या प्रोग्रामाक भरपूर आमकां प्रतिसाद दिला. Especially because I have been associated with this tournament for some time back, and again I have come back. I remember the times when I paid a visit to this place, especially on this final day. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. माकडाचे लगीन पळोवपाक मेळटले अशें वातावरण आसा. वत आनी पावस वांगडाच पडटा तेन्ना माकडाचे लगीन लागता अशें जाणट्या कडल्यान आयकपाक मेळटा. ह्या सप्तकात तापमान 30 ते 25 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पाव येता खंय हवामान विभागान सांगला. या सप्तकान हवामान शांत उरूं येता. वायट हवामानाची कसलीच शिटकावणी ना. बिरेस्तार आणि शुक्रारा उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास आसलो तरी पावस शिरशिरतलो. ह्या 2 दिसां खातीर हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट दिला. शांत हवामानाचो अदमास. सोमार, बिरेस्तार, शुक्रार सोडल्यार ह्या सप्तकान वायट हवामानाचो अलर्ट ना. बिरेस्तार आणि शुक्रारा उटंगराचो पावस. बिरेस्तार आणि शुक्रारा वाडयलो येल्लो अलर्ट. मंगळारचे तापमान 30 डिग्री आणि 25 डिग्री सेल्सियस. पावसाचेर आदारून प्रत्यक्ष तापमान मातशें बदलू येता. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.